केदनाय अशीची तुम्ही भागी घेवका म्हणून निमगून घेता. हरे कृष्ण. आणि आजी आम्ही 11 अध्यायाचे हे श्लोक ऐकूया. व्याख्यान कसले कसं अर्थ तांतुकून कशी अर्जुनानं कृष्णा लगी विश्वरूप तुगेल ते एक रूप दाखय म्हणताना कशी कृष्णान दाखयले देवान ते रूप दाखयले आणि ते दिव्य दृष्टीनं अर्जुनान पळयले साधारण जनांक पळोवचे जायना म्हणले ते पुरा विषय आम्ही आता 3-4 क्लास तुकून ऐकता आसांची वापस हांव ते सांगून आयचे म्हळ्यार आताची 8:30 जाले टाइम जे म्हणून वेस्ट करना म्हळ्यार 15 तुकून 31 म्हणताना 16 श्लोकाचे अर्थ आणि त्याची विवरण प्रभुजीन करू असा तांका समय अवकाश उणी जातले ते देखून हरे कृष्ण हांव प्रभुजीक स्वागत करता. ताजी फुडे प्रभुजी विषय एक सन परिचय दिवचे प्रयत्न करता. आयचे आमगेले वाग्मी हिज ग्रेस विजय गोविंदास प्रभुजी हन्नी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज अंगेले शिष्य हन्नी इस्कॉनांतू 1993 इंतू जॉइन जालींची कश म्हळारे हंगेल मनांतू एक क्वेश्चन आयली की चांग अत भक्त पुरा सांजी तांनी चांग करची जनांक पुरा वाईट इतिहास जत्ता म्हणलं जीवनांतू केदनाय तशी जाता अर्जुन कौरवालेनी पांडवाल कळारीची कौरव तितली वाईट जालारी तांका कसले आता काली श्यामला माताजी निमगेले धृतराष्ट्राक इतिमितेनी दिव्य रूप दर्शनाची ते ऐकूच्या जाल्ले म्हणून ताण कितली पाप केला जालारी तशीची पांडवान चांग केलारी तांका कष्ट केदनाय भोगू कापडत आशिल्ले तसलेच एक संशय आमगेले प्रभुजीन मनांतू येवन तांनी हांगेले डॉक्टर नागरकट्टी हांगेले जीएसपी महासभांतू ये स्पीच ऐकतना तांतू तुकून तांनी एक मनाक कसले तांगेल ते एक व्याकुल जावन आशिल्ले मनाक ಸ್ವಲ್ಪ समाधान मेळ्ळे तशी तांनी इस्कॉनातू साधारण वचून येता आशिल्लींची चौपाटींतू थंय तुकून तांनी राधानाथ स्वामी हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजा लगी दीक्ष घेतले दीक्ष घेवन थंय सकून तांनी तांगेलो टूच ते स्पिरिच्युअल जर्नींतू मुखार सुनायलींची तशी आणि तांगेले तांनी 32 इयर्स तुकून पॅकेजिंग फील्डांतू कामार आसताची आणि तांनी इलेक्ट्रिक हांतू श्नीडर इलेक्ट्रिक हांतू डेप्युटी जनरल मॅनेजर जावन काम करता आसताची डिझाइन डिपार्टमेंटांतू प्रभुजी हांव सांगचे प्रयत्न केला चुकी जाला म्हणजे क्षम मागता. हरे कृष्ण आम्ही आता प्रभुजीक हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून स्वागत करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभुजी स्वागत. मिगेल मस्त मस्त धन्यवाद सगळे उपस्थित समाज बांधव भक्त गणांक आणि मिगेल साक्षांत दंडवत प्रणाम सगळ्यांक. आपण सुरुवात करता. जय राम जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जननी यमुना तीरा जय माधव कुंज विहारी. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radha, Jaya Gauranita Gauranita, Jaya Gauranita, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. म्हाका मस्त आनंद जाले की हांव जे आसा परत तुमगेल ओटू जे आसा ते भगवत गीता जे युनिवर्सल फॉर्म 11th चॅप्टर ताजे जे आसा 15 to 31 श्लोका ताजे वयर जे आसा उलोवच्याक म्हाका एक तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दिली मुगेल शुद्धीकरणा खातीर. तशी पळयल्यार मुगेल कांय पात्रता ना हाजे बद्दल कसं सांगचें, बट मुगेल शुद्धीकरण आनी प्रभुजी जे रिक्वेस्ट आसा ताका मान दवरून हांव उलोवचो प्रयत्न करता. तर भगवद्गीतेन तूं 4th चॅप्टरान तूं भगवान श्री कृष्ण जे आसा ते अर्जुना अशी सांगता की हांव तुका हे दिव्य ज्ञान जे आसा ते हाजे खातीर दिता कारण तूं मुगेलो भक्त आसा आणि तूं मुगेल सखा आसा. तर तूं मुगेल भक्त आसा आणि तूं मुगेल सखा आसा म्हणून जे आसा हांव तुका हे ज्ञान दिते आसा. तर अशी कृष्णान म्हणिल नंतर अर्जुन जे आसा ते कृष्णाक तागले म्हणून एक मुगेले एक मित्र आसा अशें म्हणून लेखते आसा आणि तागेल्या की मस्त वाद विवाद करता. गीतेंत आमी पळयता मस्त प्रश्न निमगीत तो. तर अशी तो जे आसा ते वाद विवाद मस्त प्रश्न आसा ते कृष्णा निमगीता आणि कृष्ण जे आसा ते अगूर 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 एक एक तागेले प्रश्नाचे आन्सर कोण तागेले डाऊट जे आसा ते क्लियर करता. आणि ताजे नंतर अशी करत करत जे आसा ते 11th चॅप्टर येता. तांतू जे आसा ते कसं करता कृष्ण तो कृष्ण कसो आसा म्हणून तो दाखयता. कशी दाखयता तो तागेले ते युनिवर्सल फॉर्म आसा ते युनिवर्सल फॉर्म जे आसा ते युनिवर्सल फॉर्म दाखवून जे आसा तो सांगता की हांव कोण आसा. तर हाजे पहिले जे आसा ते 11th चॅप्टर जे आसा तांतू फर्स्ट जे आसा तांतू जे आसा अशी म्हणील आसा की माय इल्युजन हॅज बीन डिस्पेल्ड अशें म्हणून अर्जुन सांगते आसा कृष्णाक की कशी जे आसा ते कृष्ण कसो आसा हे जे आसा ते म्हाका
कळलं बेसिकली. आणि कृष्णान जे असं ते म्हाका कसं सांगले ताजे जे असं ते विवरण ताका जालेलें आसा. तर आता 11.15 to 19 तांतू जे आसा कृष्ण अर्जुन केन्ना युनिवर्सल फॉर्म पळयता, देवाल ते दिव्य रूप पळयता, त्या पळयल्या नंतर ताका कसं दिसता त्या दिव्य रूपांतू ताजे बद्दल जे आसा ते अर्जुन सांगते आसा. आता हे जे सांगिल्लें आसा ते टेक्स्ट 11.15 to 19 हे चार 15, 16, 17, 18, 19 5 श्लोकांतू ताण जे आसा तागेल रियलायझेशन ताण कसं पळयलें ते बद्दल तो सांगते आसा. तांतू जे आसा 11.15 तो म्हणटा की म्हाका जे आसा तुगेले कृपा तुगेले दया ताजेन जे आसा हे युनिवर्सल फॉर्म दिसते आसा. तर तेन्ना कृष्ण जे आसा ते युनिवर्सल फॉर्म पळोवन अर्जुन जे आसा ते म्हणटा की तुगेल जे आसा मस्त हे आसा भुजा आसा, तुगेल मस्त बेलीज आसा, तुगेल मस्त माउथ तोंड आसा, तुगेले मस्त डोळ आसा आणि तुगेले हे जे सगळे आसा ताका काही लिमिट ना. लिमिट ना म्हळ्यार म्हाका तांतू मस्त कस दिसते आसा. आणि ते इतलें दिसते आसा की म्हाका ते काउंट करचे जायना, ताजे लिमिट ना, इतलें तू दाखयता आसा म्हाका तुगेल फॉर्म, तुगेल दिव्य रूप. आणि ते पळयल्या नंतर अर्जुन म्हणटा की तुगेल जे दिव्य रूप आसा ताका एक सुरवात ना, एक मध्य ना आणि एक अंत ना. अशी जे आसा ते नेक्स्ट वर्सांतू 11.16 अर्जुन जे आसा ते सांगते आसा. तर हे जे आसा तेन्ना जे आसा अशें म्हणटाशी की कृष्णाल जे आसा ते कसले ऑप्युलन्स अनलिमिटेड आसा. आणि अनलिमिटेड असं म्हणून जे आसा ते त्याचे वर्णन करचे जायना. तर कृष्ण जे आसा ते ऑप्युलंट आसा आणि तागेले ऑप्युलन्स जे आसा ते मुख्य प्रकारान सांगल्यार विंगड हांतू जे आसा तांतू सांगिल्लें आसा. ते ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीरस्य यश श्रिय ज्ञान वैराग्यश्च क्षणाम भग इति रणा. अशी जे आसा शास्त्र सांगिल्लें आसा की कृष्णाल जे 6 ऑप्युलन्स आसा ते कसं आसा ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा. तर ऐश्वर्य जे आसा ते देवाल जे आसा ऐश्वर्य कसं आसा ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा. ऐश्वर्य म्हळ्यार फर्स्ट जे आतां आमी आसा ते पयले नॉलेज घेवया, देवाल जे नॉलेज आसा ताजे बद्दल आमी चर्चा करया. की आमी पळयताची जगांतू मस्त जे आसा नॉलेजेबल लोक आसा, मस्त सायंटिस्ट आसा. जशी न्यूटन आसा, गॅलिलियो आसा, कडेरी प्लुटो आसा, सोक्रेटिस आसा. अशी मस्त नमुन्याचे जे आसा शास्त्रज्ञ येवन तांणी मस्त ज्ञान जे आसा त्यांनी दिलेलं आसा. पण न्यूटनाक विचारिल्ल्या नंतर न्यूटन म्हणटा की ताण ते इन्व्हेन्शन केले, ऍपल पडिल्ले ताणे गुरुत्वाकर्षणाचे इन्व्हेन्शन केले. पण न्यूटन जे आसा तो म्हणटा की हांव जे आसा मिगेल जे हे ज्ञान आसा ते लिमिटेड आसा आणि हांव जे आसा ते एक स्वताक एक सामान्य व्यक्ती आसा अशी म्हणून हांव लेखता. अशी न्यूटन जे आसा ते स्वता एग्री करता. तर एक पर्टिक्युलर मनुष्य जे आसा तागेल्या की एक प्रकारचे ज्ञान उरता. तागे एक फिजिक्स ज्ञान उरता, केमिस्ट्री ज्ञान उरता, बायोलॉजी ज्ञान उरता.
पण कोणे अशी म्हणच्या जायना की मिगेल्या की सगळं ज्ञान असं बरें. आणि एक म्हळ्यार कोणे ज्ञान उरलं तरी आमी जगा पळयताची की ताजे वयर आनी एक कोण पुणी मनुष्य आमकां मेळटा कोणाक पयले मनशाकिंत चड ज्ञान आसा तर अशी एक तर ज्ञान आमगेले लिमिटेड आसा आणि दुसरें आमकां सगळें ज्ञान आसा अशी आमी केन्ना म्हणच्या जायना पण कृष्ण पळयल्यार कृष्णाक भूत वर्तमान आणि भविष्य हे सगळ्याचे ज्ञान आसा आणि कृष्ण जे आसा प्रत्येक जीवात्मा बद्दल वरे ताका ज्ञान आसा आता आमी कोण अशी कोणाक अशी म्हणचे जाता की म्हाका जे आसा आमी म्हणयता आमकां एक 50 100 200 लोक आमी गुर्त आसा पण आमकां गुर्त उरता पण तांगेल बद्दल ज्ञान उरना तांणी कसं करताची कसं विचार करते असाची अशी ज्ञान उरना ते फक्त देवा लागी आसा ओनली कृष्णा कॅन अंडरस्टँड अँड कृष्णा कॅन सी व्हॉट इज देअर इन युअर हार्ट सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृती ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वम अहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेह च तर अशी गीतेन सांगितलं असं की सगळ्या हृदयान तुझे असं हांव स्थित असं आणि मत्त स्मृती ज्ञान अपोहनम च देवा लागी जे असं तागेले दोन जे असं तांच्यानच जे असं ते सगळं आमकां मेळटा आमकां जे आमकां वॉट एवर वी कॅन रिमेंबर वी कॅन रिसाइट एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा तर अशी कृष्ण जे आसा ताका 100% 100% ज्ञान जे आसा ते आसा अशी जे आसा म्हणू कृष्ण जे आसा ते 100% नॉलेजेबल आसा ज्ञानी आसा दुसरं म्हळ्यार वेल्थ आमी एक पर्टिक्युलर मनशाक पळयल्यार तागे लागी एक कसले एक धन उरता पण ते धन जे आसा ते सीमित आसा भले कितले चड उरले तरी ताजी एक अकाउंट आसा काउंट आसा पण कृष्णाल तशी ना कृष्णाल वेल्थ आसा ते अनलिमिटेड आसा ताका काउंट ना ते कशी तशी पळयल्यार जे अर्थ आसा अर्थ प्लॅनेट आसा नाजाल्यार सोलार सिस्टम आसा नाजाल्यार एक पूर्ण युनिवर्स आसा तशीच अनंत कोटी ब्रह्मांड जे आसा हे जे आसा ते इथरान तूं फिरते आसाची आणि प्रत्येकाचे जे मालक आसा काउंटलेस अशी मस्त काउंटलेस युनिवर्सेस आसा आणि ताजे मालक जे आसा तो कोण आसा कृष्ण आसा तर आमगेल्या जे वरे धन आसा ताजे वरे मालिक जो आसा तो कोण आसा कृष्ण आसा सो कृष्णा इज द सुप्रीम और वेल्थिएस्ट पर्सन कारण जे आसा सगळं वेल्थ कलेक्ट केल्यार ताजे मालिक जे आसा तो कृष्ण आसा तर आणि एक म्हळ्यार फेम देवाल जे नाव आसा ते सगळे लोक जे आसा सगळ्यांक गोत आसा कोणाक गोत ना अशी ना सगळे जे देवता आसा जे महान ऋषी मुनी आसा जे देवाल जे भक्त आसा सगळ्यांक जे आसा कृष्णा बद्दल जे आसा ते ज्ञान आसा आणि कृष्णाल फेम जे आसा ते कसं आसा सगळ्यांक गोत आसा की कशी कृष्णान खंयची खंयची लीला केले आणि कशी त्या लीला तुझे आसा ते कशी सहजरित्या खंयची मस्त शक्तिशाली राक्षसांक वरे ताण जे आसा ते तांगेल वध केले अशी जे आसा कृष्णान दाखवून दिलेलं आसा आणि ताजी चर्च जे आसा ते कसं करताची अजून पर्यंत जे आसा जे लोक जे आसा ताजे बद्दल डिस्कशन करते आसाचे आता आमी वरे हेच करते आसाचे कृष्णा बद्दल जे आसा ते आमी ताजे तागेले जे हे आसा कसले ताणे जे केलेले लीला आसा ताजे वर्णन आमी
नेहमी जे असं ते ताजे बद्दल डिस्कशन करते असं. नेक्स्ट असं ते कृष्णाल जे असं ते बल असं बल ते कृष्णाल बल जे असं त्यावर एक असं अनलिमिटेड असं आम्ही पळयताची की कृष्ण जे असं ताणे सान जन्म आईल दोन जे असं ते विंगविंगड राक्षसाक कसं केलं ताणे वध केलंय तांगेल वध केले सांद पण दोन जे असं ते राक्षस ताक मारचे कंसान जे असं विंगड विंगड राक्षस कृष्णाक मारचे पेटयले पण कृष्णाक कोणाक मारचे जाली ना आणि महानिधी महाराज त्यांनी जे असं तांगेले एक वेबसाईट आणतो जे असं जीव गोस्वामी तांका एक प्रश्न विचारिले ताजे आन्सर करताना त्यांनी जे असं कृष्णान खंयचे खंयचे वर्सांतू खंयचे वयांतू खंयचे खंयचे राक्षसा मारल्या त्याचे पूर्ण विवरण केलेलं असं तांतू जे असं पूतनाक दिवसाचे आशिल्लो दिवस फक्त दिवस पूतनाम इतले भयंकर राक्षसी तिका दिवसा आशिल्ले त्यानं मारले तृणावर्त असं ताका 1 वर्ष जालें तेन्ना मारले कडेरी कृष्णान दामोदर लीला केले ते जे असं तो 2 वर्ष आणि 2 महिने आशिल्ले तेन्ना ताणे दामोदर लीला केले कडेरी वत्रासुर बकासुर व्योमासुर अशी जे राक्षस ते 2 वर्ष 4 ते 5 महिने त्या टायमार ताणे अशी तांगेले वध केले कडे ब्रह्म मोहन विमोहन दिला ते जे असं ब्रह्माजीक भ्रमित केलेले ते जे असं 4th वर्ष 4th year that time he has done that लीला कालिया सर्प नाग जे असं ताजे जे असं ते 4 वर्ष आणि 10 महिने अशी जे मस्त राक्षस असं धेनुकासूर प्रलंबासूर कडे गोवर्धन लीला वस्त्रहरण लीला आता वस्त्रहरण लीला जे असं कृष्णानं ते 7 वर्ष आणि 3 महिने त्या टायमार ताणे केलेले नंतर कृष्णानं रासलीला केली अशी म्हणटाची ते 8 वर्ष आणि 1.5 महिने त्यानं ते असं कृष्णान रासलीला केली असं आणि अशी करत करत कसं झालंय कृष्णाक मारच्या खंयचे राक्षसानं कृष्णाक मारच्या जाली ना तेन्ना कृष्णाक आपोवच्याक अक्रूर आयला कृष्ण आणि बलरामाक त्या खंयचे इयराक 11 वर्ष 6 महिने आणि 5 दिवस त्या टायमारी अक्रूर कृष्णाक आणि बलरामाक कंसाला घेऊन वचच्याक येताची आणि कडे कंसाक मेळिल नंतर कृष्ण जे असं 11 वर्ष 6 महिने आणि 6 दिवस ते तागेले वय आशिल्ले तेन्ना ताणे कोणा मारले कंसा मारले तर अशी कृष्ण जे असं ते विंगड विंगड वर्सांतू तागेल शक्ती कसं असं महाभयंकर राक्षस जे असं ते सगळ्यांक जे असं ते कृष्णानं तांगेले वध केले आणि तागेल शक्ती कसं असं ते ताणे दाखयले आणि वध केले बरे ते कसले एकदम सहजरित्या केले आता केन्ना केन्ना कृष्ण जे असं ते राक्षसाक मारत असताना तशी पळयल्यार कृष्णानं एक ग्लान्स दिल्यार बरे कोण राक्षस मरयत इतले कृष्णाल पोटन्सी आसा इतले पावर आसा पण तरी कृष्ण जे असं कसं करता केन्ना केन्ना अशी दाखोवन दिता की राक्षस जे असं ते प्रबल आसा मस्त तांगेले शक्ती आसा तांणी शक्ती दाखोवचे खातीर कृष्ण जे असं ते बेगीन तागेली शक्ती कमी आसा अशी दाखयता पण नंतर कसं करता कृष्ण तांकां मान सोडता तांकां जे असं तागेले वध करता अशी कृष्णाल शक्ती जी आसा ती बरे अनलिमिटेड आसा आता कृष्णाल शक्ती पळयल्यार कसले पूर्ण ब्रह्मांड जे आसा ते फ्लोटिंग आसा पूर्ण जे आसा ते देवाल शक्ती वैरी जे आसा
ताजेन जे असं ते सगळं युनिवर्स रोटेट जाते असाची ह्यावर एक देवाल शक्ती आसा इतले कित्या आमगेले जे पण शक्ती आसा आमी जे उलयताची आमी जे कार्य करताची त्या शक्ती वरी जे आसा आमकां कोणा लाग मेळटा देवा लाग मेळटा तशीच ही देवाल ब्युटी देवाल ब्युटी पळयल्यार एक सिंपल कावर्ड बॉय बट कृष्णाल ब्युटी इत लायक आसा अशी आमगेले आचार्य सांगताची आमगेले शास्त्रांत सांगिल्लें आसा की वृंदावनांत तूं केन्ना कृष्ण जे आसा ते ग्वाल बाला ओटू जे आसा खेळटा तेन्ना जे गोपीज आसा तांकां जे आसा तांगेल चेडू वरे आसा कृष्णा ओटू पण तांकां जे आसा तांगेले जे चेडू आसा तांची किंता चड तांकां कृष्णा वयर जे आसा ते प्रिती आसा आतां अशी पळयल्यार खंयचे खंयचे आम्माक तागेल चेडू जे आसा ते मस्त प्रीत उरता ते चेडा लागी कसले गुण ना तागेले मस्त बुद्धी ना सौंदर्य ना कसले ना जाल तरी आम्माक एक तागेल चेडू जे आसा ते मस्त प्रीत उरता पण वृंदावनात तशी ना वृंदावनात कसं आसा कृष्ण जे आसा ते तांगेल चेडा किंता चड मोग जे आसा तांकां जे आसा ते कृष्णाचेर आसा कारण कसल्याक कृष्णा इज सो अट्रॅक्टिव्ह कृष्णा इज सो प्लीजिंग कृष्णा इज गिविंग सो मच प्लेजर ते कृष्णा लागी 100% आसा 100% आसा आणि म्हणून जे आसा ते कसले सगळ्यांक जे आसा वृंदावनात तू कसं करता आकर्षण निर्माण करता अशी जे आसा कृष्णाले ब्युटी आसा आणि रिनाउन्सिएशन त्या म्हळ्यार कृष्ण जे आसा सगळे तागेल मालकाचे आसा ही इज अ ओनर ऑफ एवरीथिंग बट स्टील ही इज नॉट thinking that he is the owner of that. He is not attached to whatever he has. तर कृष्ण जे आसा ते त्यावर रिनाउन्स तागेल जे रिनाउन्समेंट आसा त्यावर जे आसा ते 100% जे आसा ते आसा अशी कृष्णाल जे आसा 6 ऑप्युलन्स जे आसा ते कृष्णा लागी कसं आसा 100% आसा तर हे जे आसा त्या हे नेक्स्ट वर्सान तू सांगल्या की कशी कृष्णा इज अनलिमिटेड अँड कृष्णाज ऑप्युलन्स ऑल्सो इज अनलिमिटेड विच इज डिस्क्राइब्ड इन 11.16 ताजे नंतर 11.17 तू जे आसा कृष्णा इज लायक अ ब्लेजिंग सन म्हळ्यार कृष्णाक पळयल्यार तागे लागी आता आमकां एक सुर्याले पळयल्यार आमकां पळोवचें जायना डायरेक्ट पळोवचें जायना कारण सुर्याल्याक जे आसा इतलो ते प्रखर ताजी उजवाड आसा की आमगेल जे दृश्टी आसा ते ताका सहन करचें जायना तर कृष्णाल जे हे आसा म्हळ्यार ते विराट रूप आसा ते कितले की मिलियन्स एंड ट्रिलियन्स सन ताजी जे एनर्जी आसा ते एट अ टाइम जे आसा ते दिसते आसा अर्जुनाक इट इज हीज फीलिंग द फॉर्म ऑफ कृष्णा इज लायक मिलियन्स एंड ट्रिलियन्स फायर ऑफ मिलियन्स एंड ट्रिलियन्स ब्लेजिंग फायर ऑफ मिलियन्स एंड ट्रिलियन्स सन अशी जे आसा ते कृष्णाक पळोवन अर्जुनाक हे दिसते आसाची आणि म्हणून जे आसा ते अर्जुन जे आसा ते कडरी नेक्स्ट वर्सान तू सांगता की इट इज इमेजरेबल तुगेले जे ओपिनियन्स आसा ते जे आसा ते इमेजरेबल आसा आणि म्हणून जे आसा कसं म्हणटा तो ताका यू आर द सुप्रीम लॉर्ड यू आर द सुप्रीम लॉर्ड म्हणून जे आसा ते कृष्ण जे आसा अर्जुन जे आसा ते कृष्णाक सांगते आसा
because you are the supreme primal objective. तूच जे असं ते सगळं स्रोत असं आणि तूच जे असं ते सगळं युनिवर्साचे जे कसले वस्तू असं तांचे रेस्टिंग प्लेस असं म्हळ्यार सगळें जे असं ते कसं असं तुगेल बॉडी भितरी असं आणि सगळें जे असं ते तुगेल बॉडी भितरी रेस्ट करते असं अशी म्हाका दिसते असं अशी अर्जुन जे असं ते सांगते असं हे 18th वर्सान तू आणि ह्या वरी सांगते असं की यू आर इनएक्झॉस्टिबल अँड यू आर ओल्डेस्ट म्हळ्यार तुगेल काही सुरवात ना तर सुरवात ना म्हळ्यार कसं जालें मस्त मस्त जुन्य असं यू आर द ओल्डेस्ट वन आणि इनएक्झॉस्टिबल म्हळ्यार तुका जे असं ते वर्णन करचें एक्चुअली साध्य ना अशी जे असं ते अर्जुन जे असं ते सांगते असं ताजे नंतर अर्जुन वर हे सांगता की जे असं तू सगळ्याला मेंटेनर वर असं हे जे धर्म असं धर्माचे मेंटेन करतलो जे असं ते जे असं ते कोण असं तूच असं अशी जे असं हे 18th पर्यंत अर्जुनानं हे 5 श्लोकांत तू कृष्णाले ऑप्युलन्स कसं असं कृष्णाले विश्वरूप पळयल नंतर ताका कसं कसं दिसलें आणि ते पळयल नंतर ताका जे असं ते हे एक ताजी हे अंदाज आयले की कृष्ण जे असं ते सुप्रीम असं ही इज द मोस्ट पॉवरफुल ही इज द मोस्ट हे षड ऐश्वर्य जे असं ते कंप्लीट रित्या कृष्णांत असं आणि हे प्रत्यक्ष आम्ही आता म्हणटाची पण ते कृष्ण अर्जुनानं कृष्णाला त्या विराट रूपान तू प्रत्यक्ष जे असं ताची कसं जालें अनुभूती केली सो दिस 5 श्लोकास आर titled as realization of Arjuna after seeing Krishna's universal form. आता ताजे नंतर 19 to 31 हे जे श्लोक असं ते जे असं ते अर्जुन जे असं ते देवाले काल रूप ताजे बद्दल जे असं ते आता सांगते असं की कशी 19th श्लोकांत जे असं ते कशी कृष्ण जे असं ते ब्लेझिंग फायर कमिंग फ्रॉम हिज माउथ ते एक सांगल्या आणि देवाल जे असं ते अनलिमिटेड बाहू असं आणि अनलिमिटेड जे असं तागेले बॉडीचे पार्ट जे असं ते अनलिमिटेड असं तागेल बॉडीन तू अनलिमिटेड सूर्य चंद्र आणि बाकीचे देवता त्यावरी जे असं ते तांतू ताका पळयत तो आणि तांतू हे वरी सांगता की जे असं ते तुगेल म्हळ्यार तुगेले हे ऑप्युलन्स पळोवन जे असं ते हांव कितले तुगेले जे ग्लोरी आसा ग्लोरी तुगेले बद्दल जे विवरण आसा हांव कितले पंता ताजे हांव कितले पंत ताका रिपीट कोन्न सांगले तरी जे आसा ते कसं असं अपूर्ण आसा म्हळ्यार कितले कृष्णाल इतले क्वॉलिटीज आसा की हांव कितले ताजे वर्णन केले कितले डिटेलांत सांगले तरी जे आसा ते म्हाका पूर्ण रुपान तुगेले गुणाचे तुगेले लिलेचे वर्णन जे आसा ते पूर्ण रुपान म्हाका करच्या हे साध्य ना आणि जे आसा प्लॅनेटरी सिस्टम जे आसा ते सगळे प्लॅनेट्स सगळे स्पेस सगळे क्रिएचर हे सगळे जे आसा ते ताजे बद्दल 11.20 तू कशी ते स्प्रेड आउट जाल्या
ताजे बद्दल तांतू जे आसा ते सांगिल्लें आसा. ताजे नंतर कालरूप जे आसा ते ताजे ना डेमिगॉड आणि सेजीस हे देवाले हे रूप पळोवन जे आसा ते 11.21 आणि 22 तांतू जे आसा ते कसं जाता देवाले हे जे देवता गण आसा ते देवता गण जे आसा देवाल दिव्य रूप पळोवन जे आसा ते भयभीत जाता. तांगेले जे आसा हे देवाले रूप पळोवच्या जायना. म्हळ्यार देव कसो आसा म्हणून तांकां जे आसा हे कळच्या बेगीन कन्फ्युजन जाता. आणि हे अशी विराट रूप पळोवन जे आसा देवतागण जे आसा ते भयभीत जाताची आणि कसं करताची भयभीत जाल्या नंतर देवाक शरणागत जाताची. देवाक शरणागत जावन देवा मुखार जे आसा शरणागत जाल्यार कसं करताचे आमी हात जोडताचे. हात जोडताची वंदन करताची आणि कसं करताची देवाल स्तुती करताची आमी प्रेयर्स करताची. आणि अशी करून जे आसा ते तांणी जे आसा ते मान्य करताचे. तशी पळयल्यार आमी देवता गणांक केन्ना केन्ना आमी सुप्रीम म्हणून लेखताची. बरोबर की नाही? कोणचे खंयची देवता जे आसा बुद्धीची देव आसा शक्तीची देव आसा तर विंगड विंगड देवता आसा तांकां आमी अशी लेखताची की तांणी आमकां दिताचे म्हणून. पण हेच सगळे देवता गण जे आसा जे केन्ना कृष्णाले विराट रूप पळयताची तेन्ना जे आसा तांकां हे कळून येता की तांगेल्या जी पण शक्ती आसा ती शक्ती जी आसा देवाल शक्ती मुखारी कांय ना. आणि म्हणून जे आसा तांणी देवा लागीं कृष्णा लागीं ते विराट रूपाक जावन जे आसा कसं करताची शरणागत जाताची. आणि ताजे नंतर आमी पळयताची आमी जे आसा भागवतमान तूं पळयताची की कशी कृष्णान विंगड विंगड राक्षसाक मारिल नंतर देवतागण कसं करताची देवतागण जे आसा ते नाजाल्यार सेजीस कसं करताची देवाल बद्दल जे आसा ते स्तुती करताची. देवाल विंगड विंगड हायम्स म्हळ्यार देवाल विंगड विंगड कविता कोण जे आसा तांणी देवाल जे आसा ते स्तुती करताची आणि देवाल जे आसा कसं करताची तागे प्रार्थना करताची. अशी सगळं देवतागण जे आसा ते देवाले विराट रूप पळोवन कसं करताची देवाक शरणागत जाताची. तशीच जे आसा जे विशेष रूपान जे शिव आसा आदित्य आसा वसूज आसा तांणी जे आसा ताजे बद्दल हे सांगिल्लें आसा की तांकां बरें जे आसा देवाल रूप पळोवन जे आसा ते भयभीत जाताचे. ताजे नंतर 11.23 तू जे आसा हे सगळं पळयले नंतर अर्जुन कसं जाता आता देवतागण भयभीत जाल्ले आणि तांणी प्रार्थना केली देवाक आणि अर्जुन वर हे सगळं पळयत आसा आणि तेन्ना अर्जुन जे आसा तागेले एक तागेले रस आसा ते रस जे आसा ते आता हांगा विंगड जाता. तागेले रस चेंज जाता. तो आतापर्यंत कृष्णाक जे आसा कसं करता एक ऑर्डिनरी तागेले एक सखा आसा तागेले एक तूं एक तागेलो तूं खेळटाले एक हे आसा अशी सखा आसा सखा रुपान तो कृष्णाक पळयता आशिल्लो पण आता जे आसा तागेले कसं जाता तागेले रस चेंज जाता आणि तो जे आसा ते आता नेक्स्ट हातूं जे आसा ते ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा की कशी कृष्ण हे जे आसा अर्जुन जे आसा आता ते सखा रिलेशन हातूंतल्यान तो भायर येता आणि आता तो भयभीत जाता. तो भयभीत जाले नंतर कसं जाता तो
तागेल स्टेडीनेस ते तो हे जाता, ही लुजीस हिज स्टेडीनेस, ही लुजीस हिज इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड. कारण मन जे आसा आता तागेले भ्रमित जाता. भ्रमित जावन जे आसा भ्रमित जाता आणि कसं जाता, भय दिसच्या लागता ताका. देवाक पळोवन आतां ताका भय दिसच्या लागता. इतलें कसं आसा कृष्णा लागीं, कितलें भयंकर आसा. ते भयंकर वस्तू पळोवन ते आसा तो भयभीत जाता. आणि ताजे नंतर जे आसा कसं पळयत तो 11.25 तो हे पळयता की कशी जी आसा blazing death like faces and awful teeth. देवाले जे आसा ते जे तागेले जे सुंदर रूप आसा ते रूप कशी एक डेथ पर्सॉनिफाईड अशी ताका जे आसा ते दिसते आसा. आणि तागेले दांत आसा ते होडोड होडोड दांत जे आसा ताका दिसताची. आणि हे जे आसा ते अशी जे आसा अर्जुन जे आसा ते देवाल हे ऑप्युलन्स पळयता. आणि ते पळयले नंतर जे आसा तो अर्जुन जे आसा ते कसं पळयता, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि अशी विंगड विंगड जे योद्धा आसा ते कसं करताची, हगूर हगूर डिस्ट्रॉय जाते आसाची. कशी ते तांकां कृष्ण मारते आसा आणि ते कृष्णाले बॉडीन तुजे आसा ते प्रवेश करते आसाची. तांतू अशी बरें सांगला की देवाल जे होडोड दांत आसा त्या दांता भितर ते वचून जे आसा ते वता आसतना शिरकताच अशी बरें सांगिल्लें आसा. अशी करून हे कसं आसा, हे भीष्म, द्रोण, कर्ण आर रशिंग इनटू द माउथ ऑफ कृष्णा. हे जे आसा ते 11.26 आणि 27 हे जे आसा वर्सान तू सांगिल्लें आसा. आता हाजे जे आसा ते एक एनॉलॉजी अशी सांगता कशी म्हळ्यार की आमी पळयताची आता विंगड विंगड जे रिवर्स आसाची ते कसं जाताची एक 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 मेळताची आणि एंडाक जे आसा ते समुद्रा वचून मेळताची. सो ऑल रिवर्स आर हेडिंग टुवर्ड्स ओशन. आणि कसं जाता, हे जे हे जे फायर मॉथ म्हणटा न्ही, फायर मॉथ म्हळ्यार काजवा आमी म्हणटाची. ते रात्री अशी काळकांतू तांगे लायट दाखयताची. आणि तांतू काळकांतू अशी ते जे लायटिंग मॉथ आसा तांनी कसं करताची, तांनी जे आसा ते दिवे लागी धांवताची काळकांतू. कसले एक दिव पळयल्यार आमी पळयताच न्ही, आमी गांवांत तू केन्ना एक एक हे लायल्यार कसले कॅन्डल लायल्यार नाजाल्यार एक कसं म्हणटा ताका, लायटर लायल्यार, लॅन्टर्न लायल्यार तांतू कशी विंगड विंगड हे जे आसा फ्लायर्स त्या लायटा लागीं आकर्षित जाताची. आकर्षित जावन त्या हिटान तांणी मरताची. तशी एक आनी एक एनॉलॉजी दिलेली आसा 11.29 तांतू 29th श्लोकांतू की कशी हे जे आसा ते सगळे जीव जे आसा ते हगूर हगूर कृष्णाले शरिरांतू प्रवेश करताची. जशी हे दोन एनॉलॉजींतू उदाहरणांतू कशी सांगिल्लें आसा की एक जे आसा ते समुद्रा वचून मेळटा आणि एक जे आसा ते फायराक वचून मेळटा. तशीच हे सगळे जे आसा क्रिचर्स एंडाक जे आसा ते कसं जाताले, कृष्णा लागीं वताले हाची. सो अर्जुन जे आसा ते कसं जाता कळटा, अशी भ्रमित जाता.
आणि तो पळयता की कृष्णाल जे कसं झालं म्हळ्यार कृष्ण जे आसा सगळ्यांक कसं करता एक तर डिवॉर्ड करते आसा म्हळ्यार तांकां जे आसा ते भक्षण करते आसा आणि कृष्णाल जे एफल्जन्स आसा ते पूर्ण युनिवर्स जे आसा ते कवर करते आसा ते युनिवर्साक जे ग्लो आसा ते लाईट आसा ते लाईट आसा ते अशी म्हणटा की टेरिबल स्कॉर्चिंग रेज अशी म्हणून 11.13 टू जे आसा ते सांगिल्लें आसा की हे जे लाईट आसा ते म्हळ्यार ताजी मस्त टेरिबल ते रेज आसा तशी लाईट जे आसा ते पूर्ण युनिवर्साक लाईट कवर करतले जे आसा अशी हो कृष्णालय एफल्जन्स आसा हे कृष्णालय काल रूप हे जे आसा ते 20 to 31 30 हे श्लोकान जे आसा ते सांगिल्ले आसा आणि ताजे नंतर लास्ट जे श्लोक आसा 11.31 हे सिरीजांतू आयचे लेक्चराचे हातू ते म्हळ्यार 11.31 तांतू जे आसा हे सगळं भयभीत हे सगळं पळोवन भयभीत जाल्ले अर्जुन जे आसा त्या कृष्णाक एंडाक प्रश्न निमगिता हे कृष्णा तू कोण आसा म्हाका काय कळिल ना तू कोण आसा म्हणून की तू कोण आसा हे म्हाका जे आसा हे कळना आणि तुगेले मिशन कसं आसा तू हे अशें सगळं करचे तुगेले मिशन कशें आसा हे वरे तू म्हाका सांग हे दोन मुगेले प्रश्न आसा ताजे प्रश्नां जे आसा ते कसं कर उत्तर दी अशी म्हणून अर्जुन जे आसा हे कृष्णाक सांगते आसाचे बिकॉज he sees Krishna in this terrible form which is undescribable म्हळ्यार ताजे डिस्क्रिप्शन जे आसा ते करच्याक जायना अशी जे आसा परिस्थितीन तू जे आसा अर्जुन जे आसा ते भयभीत जाता अर्जुन जे आसा ते कृष्णाक पळयता आणि अशी प्रश्न जे आसा ते निमगिता आता आणि एक हे अशी 11.15 टू 31 हे जे आसा ताजे बद्दल हांव तांतू कसं सांगलें हाजे बद्दल हांव विवरण केलें आणि म्हळ्यार हे 32 श्लोकांतू जे आसा सॉरी हे 16 श्लोकांतू हे जे आसा कस बद्दल सांगिल्लें आसा ताजे एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जे आसा एक समरी आमी आतां पळोवया ते म्हळ्यार ते अशी की कृष्ण हातू खंयचे खंयचे टॉपिक कवर केलेले आसा ते म्हळ्यार फर्स्ट कृष्णाले युनिवर्सल फॉर्म कडेरी कृष्ण जे आसा तागेले जे युनिवर्सल फॉर्म आसा ते कसं करता तागेल तोंडा माध्यमांतल्यान दाखयता तागेले तोंडान दाखयता तो आणि तागेले तोंडान तू मस्त कसं दाखयता ते आणि एक जे आसा ते हे आणि एक टॉपिक आसा ताजे नंतर कशी जे असुरगण आसाची तांणी भयभीत जाताची आणि दे आर व्हेरी मच अफ्रेड ऑफ युनिवर्सल फॉर्म ताजे नंतर अशी सांगता की देवाले विराट रूप पळोवन जे देवतागण आसा तांणी एफल्जन्साक हे जाताची पण दे डोंट वॉन्ट टू सी दे आर नॉट इगर टू सी द युनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड दे वॉन्ट टू सी लॉर्ड इन हिज ओरिजिनल फॉर्म तर देवाल भक्त जे आसा तांगेले केन्ना अशी इच्छा उरना की देवाले युनिवर्सल फॉर्म पळोवका
केन्ना केन्ना जे आसा लोक अशी म्हणटाची की आमगे डिओटी उरल्यार डिओटीक जे एथीस्ट लोक उरतात देवा माननाची तांणी म्हणटाची तुम्ही देव देव असे कसं करताची एवरी टाइम तुम्ही देवा पळयल्या हा तुम्ही देवा पळयल्या तुम्ही अशी हे करताची पण देवाल जे भक्त आसा तांणी केन्ना देवा पळोवची इच्छ दवरनाची देवाल भक्त आसा ते कसं करताची देवाल सेव करची इच्छ दवरताची आणि देवाल बद्दल दुसऱ्या सांगची इच्छ करताची कथ्यंतश्च मा नित्यम तुष्यंतीच रमंती है ना अशी हांवें तू सांगितलं आसा की देवाल भक्त एकत्रित नंतर कसं करताची मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मा नित्यम तुष्यंतीच रमंती देवाल भक्त जे आसा ते एकत्रित नंतर देवाल गुणगान करताची तागेली लीला आसा तागेले वर्णन करताची आणि देवाल सेव करताची आणि बाकी अन्य भक्तांक देवाल बद्दल सांगताची आणि तांकां भक्तींत हाडताची अशी विंगड विंगड देवा संबंधित जे कार्य आसा त्या कार्य करता 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 आसतना त्यांनी रममाण जाताची अशी जे आसा ते गीतेंत जे आसा ते सांगिल्लें आसा तर देवाल जे भक्त आसा ते अशी सांगले की केन्ना जे आसा देवाले युनिवर्सल फॉर्म पळोवची तांगेले इच्छ उरना पण जे आसा हे केन्ना केन्ना तांणी अशी कित्या इच्छ दवरताची कारण तांकां दाखोवन दिवचें आसा बाकी लोकांक जे देवाक माननाची तांकां दाखोवन दिवचें आसा की देव कसो आसा तांकां गोतू आसा पण देव कसो आसा हे जे आसा तागेल हे कसो आसा प्रभाव कसो आसा तागेल स्ट्रेंथ कसो आसा तागेल ब्युटी कसो आसा हे जे आसा देवाल जे ऐश्वर्य जे आसा त्या लोकांक दाखोवन तांकां कृष्णा प्रती आकर्षण करच्याक तांगेली इच्छा आसा ताजे खातीर तांणी हे सगळे जाणून घेवचे प्रयत्न करता अशी दाखयताच तांणी पण तशी पळयल्यार तांकां ताजे बद्दल इतलें आकर्शण ना म्हळ्यार दुसऱ्या खातीर तांणी जे आसा ते अशी करताची ताजे नंतर आणि एक म्हळ्यार कृष्णा कॅनॉट बी अंडरस्टूड सिंपली बाय चॅरिटी नाजाल्यार स्टडींग वेदास नाजाल्यार अंडरगोईंग सिरियस पिनान्स नाजाल्यार कर्मकांड वर्शीप कसले साध्य करच्याक भक्ती करताची अशी जे आसा विंगड विंगड रुपान जे आसा कृष्णाक घेवची जाल्यार अशी प्रयत्न करताची पण जे आसा कृष्णाल जे आसा युनिवर्सल फॉर्म कॅनॉट बी अंडरस्टूड बाय ऑल दीज मीन्स हे सगळे कर्ण जे आसा ते कोणाक देवाले हे दिव्य रूप जे आसा ते दिसेच ना नाल्यार ताजे बद्दल ज्ञान येवेच ना तांकां ज्ञान कशें येतले तांकां एक गुरुले माध्यमान द्वारा हे ज्ञान येतले हे गुरु केन्ना सांगता गुरुल शरणागत जेन्ना भक्त जाता गुरून सांगिल तशी करता तेन्ना हगूर हगूर ताका हे कृष्णाल जे ऑप्युलन्स आसा ताजे बद्दल कसं जातले आकर्षण निर्माण जाता आणि तांतू जे आसा ताजे बद्दल आयकूच ताका चड इच्छा जाता ते एक विंगड रस आसा रस ते रस जे आसा तांतू भक्त जे आसा रममाण जाताचे बरें ताजे नंतर आनी एक टॉपिक म्हळ्यार देवाले विंगड विंगड शरिराचे अवयव ते कशी अनलिमिटेड आसा देवाले आर्म्स बेलीज ट्रान्सेंडेंटल आईज देवाक कमल लोचन अशी म्हणटाची तागेले देवाले एक नाव कमल लोचन आसा कमळा म्हणगे तागेले डोळे आसा तर हे दिव्य हे जे
युनिवर्सल फॉर्म असं तांतू तागेल लोचन जे असं ते कसं असं टेरिबल असं भयभीत करचे अशी ते असं सगळी दांत बरे तागेले तशी कृष्णाले स्मित हास्य पळयले तागेले दांत कितले लायक दिसता पण तेच दांत तागेले युनिवर्सल फॉर्म तू कितले जायगॅन्टिक असं so all these things are very gigantic but for a devotee they are very beautiful and sweet त्याच्यानंतर हांतू आणि एक सांगितलं असं की देवाल कृष्णाले सुरुवात ना मध्य ना आणि अंत ना हे जे असं ते देवाक अनंत म्हणून म्हणतात देवाला आणि एक नाव अनंत असं तर देवाल जे असं ते जे असं ते कोणाक सांगचे जायना की देव केन्ना असं आतां कसं असं आणि मुखार कसं उरतलो ताका काही अंत ना आणि ताजे नंतर जे असं ते सगळे देवतागण जे असं ना शिवा ब्रह्मा त्यावरी जे असं ते कसं जाताची प्रश्न जाता तांकां बरे भयभीत जाता आता ब्रह्माजी जे असं आणि एक हांव आणि एक कडेन वाचिले की ब्रह्माजी जे असं तो कसं असं ही इज अ क्रिएटर ताणे सगळे युनिवर्स जे असं ते क्रिएट केल्या पण ब्रह्माजी जे असं केन्ना तो पळयता की ते विष्णूले हातू नाभींतुले ना जे कमळाचेर तो बसला आणि कमळाचेर बशिल नंतर तो हे करता कसं करता मेडिटेट करता आणि मेडिटेट करता आसतना तो भ्रमित जाता की हांव जे आसा ते खंय आसा आमगेले स्रोत कसो आसा अशी जे आसा ते ब्रह्माजीक ताक वरे जे आसा कसं जाता स्वता बद्दल अशी प्रश्न येता ही इज अ क्रिएटर बट क्रिएटर ऑल्सो हॅज अ डाऊट अबाउट कृष्णाज पास्ट टाइम कृष्णाज लीला तर हे जे आसा ते कृष्णाल जे लीला आसा ते कसं आसा दिव्य आसा आणि कृष्णाला जे दिव्य लीला आसा ते हे जे दिव्य कशी आसा ते एक्चुअली देवाल जे युनिवर्सल फॉर्म आसा जे 11th चॅप्टरान तू जे ताची डिस्क्रिप्शन सांगिल्लें आसा ते 11th चॅप्टरान तुझे कृष्ण कशी दिव्य आसा आणि कृष्ण कशी युनिक आसा कृष्ण कशी युनिक आसा हे जे आसा कृष्ण कशी दिव्य आसा हे जे आसा ते तागेले युनिवर्सल फॉर्म पळोवन जे आसा ते देवतागण आणि अर्जुना हांकां सगळ्यांक जे आसा हे कसं जालें एक कन्क्लुजनार आयले तांणी की कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड आता प्रभुपाद जे आसा ते तागेले कन्वर्सेशनान तू नाजाल्यार तागेले लेक्चरान तू नाजाल्यार लेटरान तू एवरी टाइम ही इज रायटिंग अगेन एंड अगेन कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडहेड नवे आमी मस्त कडेन अशी पळयल्या प्रभुपादान बरयली So why he is saying that? Because he has shown this in 11th chapter through his universal form. And Arjuna also has realized that okay, Krishna is the supreme. आता गीतेन तू एंडाक जे आसा एंडाक जे आसा ते अर्जुन जे आसा ते सगळं गीत ऐकल्या नंतर एक कन्क्लुजन सांगता ते एक श्लोक म्हाका भारी लायक आवडता तांतू तेच सांगता तो नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तो प्रसादात्मयाच्युता स्थितोस्मी गत संदेह करिष्ये वचनम तव हे एकदम एंड असं हे कन्क्लुजन असं गीतेचे आता हे अशी 11 चॅप्टरान तू हे मोहान तू पडिले अर्जुन जे असं मुखारी भक्ती योग आणि विंगड विंगड योग ऐकल्या नंतर कृष्णाले भक्ती मार्ग हे ऐकल्या नंतर कृष्ण जे असं
अर्जुन जे आसा ते देवा मुखार शरणागत जावन एंडाक सांगता की मिगेल मोह जे आसा तो पूर्ण रुपान नष्ट जाल्या आणि कसं जाल्या स्मृतीर लब्ध्वा कशी जाल्या तो प्रसादात मया अच्युता ते मिगेल स्मृती जे आसा ते म्हाका एक उडगास येते आसा पण हे उडगास येवचे जे आसा ते तुगेल कृपेन तुगेल दया बिकॉज ऑफ युअर मर्सी ताजेन जे आसा म्हाका हे आता कळल्या ना आणि आता कसं करता हांव तू सांगील तशी करता करिष्ये वचनम तव तर आम्ही जे आसा ते आमगेल जीवन जे आसा त्याची आधारारी गीते आधारारी करचे प्रयत्न करते आसाची आणि केन्ना आम्ही कृष्णाला ऑप्युलन्स पळयताची तेन्ना आमकां आनीक फॉर्म कन्विक्शन येता की आम्ही जे आसा कसं करता कृष्णाक पूर्ण रुपान शरणागत जावचे प्रयत्न करता आणि केन्ना कृष्णाक शरणागत जावन कृष्णाल धामान तू परत वतालो जीव बद्ध जीव त्या टायमारी तागेले कसं जाताले जीवनाचे सार्थक जाताले जीवनाचे लक्ष्य जे आसा ते साध्य जाता हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय हरिनाम कोणा कसं प्रश्न असो हरे कृष्ण प्रभुजी मस्त धन्यवाद तुम्ही आधी या 16 श्लोकाचे बारीचंद कोणत्तम सांगून दिले कृष्ण अर्जुनाक कशी ते कृष्णाले दिव्य रूप पळयले विश्वरूप कशी पळयले तांचो अर्जुनाक कसं पुरो दिसले 5 सुरवेचे 5 म्हळ्यार एक 15 तो कोनो 19 श्लोकांत ताणे कृष्णान ते अर्जुनान ते कृष्णाल ते रूप पळयतना ताका कसं पुरो दिसले म्हणलेले तांचो सांगता आदि मध्य अंत्य नासलो कृष्ण आणि सगळे ते कृष्णालांतू एकत्रित जावन असं ज्ञान असो सौंदर्य असो धन असतो कसले खंयची वस्तू सगळे हे युनिवर्सची कृष्णालांतू असं एकीकृत जावन असं म्हणलेले अर्जुनान पळयले आणि मुखार सुनो की कृष्णा अर्जुनान रूपाचे वर्णन केले की मस्त अनलिमिटेड बाहू हात असांची दोळ असांची तशेनी ते पुरा पळोवन आम्ही साधारण एक इच्छे पावची खातीर आमगेली इच्छा साधने खातीर एक देवाक पांय पडटांची ते पुरा देवाले शक्ती कृष्णालंतू म्हळ्यार कृष्ण द सुप्रीम गॉड हेड म्हणून सांगून अर्जुनाक मनावता पुरा देवूय ते इतले आमी कितली देवा पांय पडटाची तो पुरा देवूय कृष्णाल हे विश्वरूप पळोवन कृष्णाक पांय पडू रबलींची देवा स्तुती करता रबलींची ते पुरा अर्जुन सांगता तशीची पुरा देवांकय एक नमुनेचे भय जाता भयभीत जातांची त्यांनी कृष्णाले हे रूप पळोवन आणि अष्टवसु आणि आदित्य द्वादश आदित्य एकादश रुद्र आणि पुराई देवाक गंधर्व मरुद्गण आणि पूरजने राक्षस पूरजने कृष्णाले हे रूप पळोवन विश्वरूप पळोवन विस्मित जातांची भयभीत जातांची आणि कृष्णाले देवाला स्तुती करताची पांय पडून रबतांची हे पुरा अर्जुन पळयता तशीची भीष्म द्रोण तांणी पुरा कृष्णाल तोंडा भितर शिवचे ते एक विषयी तो पळयता आणि तितले बरेक तो एक कृष्ण तागेल सखा म्हूण लेखून आशिल्लो त्याला असली एक विश्वरूप पळोवन जेतना तो ते एक भ्रमेतून भायर येता आणि देवाक पळयता तेन्ना तागेले
देवा पळयता आनी तो देवा लागीं मागता की म्हाका तुगेली हे रूप पळोवन भयभीत जाता आसा तूं तुगेले शांत रूप दाखय म्हणून देवा लागीं मागता अर्जुन. हे इतले ಸ್ವಲ್ಪ मनावर प्रयत्न केलेले प्रभुजीन सांगिले जे सण समरीशे हांव सांगले आता सगळ्या लागीं निमगून घेता असं तुमकां कसले डाऊट आसा म्हणजे प्रभुजी लागीं निमगू येता प्रभुजी सिनियर डिओटी आसाची कोणाक संशय असता रे कसले एक प्रश्न असला रे निमगू येता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. पुरा जणांन ते विश्वरूप दर्शन पहिले तुम्ही सांगले काल सांगितले दिव्य चक्षु ज्यांका दृष्टी आशिल्ली त्यांनी विश्वरूप दर्शन केले. आज तुम्ही सांगले असुरान आणि पुरा जणांन पळयले आणि ते भयभीत झाले. जर ते भयभीत झाले तरी सुद्धा ते लोक लढाई करच्या कसल्या वॉर करच्या इथे कशी राबलेची प्रभूजी त्या सोडून धावणीची. नाही नाही ऍक्च्युली कसं असं अर्जुन जे असं सगळ्यांना पळेल ना अर्जुन पळेत असं अर्जुन जे असं ते पळयता की राक्षस आणि हे योद्धा कशी कृष्णाल बॉडीन तू समाविष्ट जाते असाची कळलं ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम एव्हरीवन विल गेट एंटर्ड मीन्स कारण कृष्ण श्रोत असं सो एव्हरीथिंग इज रेस्टिंग ऑन हिम. ताजे खातीर ही देवता असुर सगळे जण जे आसा ते तशी पळयल्यार कृष्णाल बॉडी भितरी आसाची ते अर्जुन पळयता. पण तुम्ही म्हणील ते बरे बरोबर आसा त्या पयले श्लोका सांगल्या की जे दिव्य रूप आसा जे सगळ्यांक पळोवच्या ते दृष्टी नाशिल्ली ते दृष्टी जी आशिल्ली ती लिमिटेड लोकां आशिल्ली तेच लोक जे आसा तांकां जे आसा ते पळोवच्या मेळ्ळे नाजाल्यार कृष्णान जे आसा ते दिव्य रूप ते युद्धभुमीन तूं कुरुक्षेत्रान तूं सगळ्यांक म्हळ्यार सगळ्यांक पळोवच्या पुरो नव्हे पण तशी कसं जालें की ते दिव्य रूप जे आसा म्हळ्यार कृष्ण पॉवरफुल पर्सनॅलिटी आशिल्ली थंय राबिली आणि अर्जुनाक इन्स्ट्रक्शन दिती आशिल्ली बट दिस युनिवर्सल फॉर्म कृष्णा सेज नाव यू सी माय युनिवर्सल फॉर्म. ते दिव्य चक्षुन जे आसा ते अर्जुनाक साध्य झाले हे युनिवर्सल फॉर्म पळोवचे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. प्रभुजी एक्चुअली पुरा वॉरियर्स भीष्म द्रोण कर्ण पुरा जन विश्वरूप तोंडान तूचून डिस्ट्रक्शन जालेलें दिसता न्हू अर्जुनाक. एक्चुअली युद्ध जायनी ना की नाही हे कसं आसा युनिवर्सल फॉर्म जे आसा न्ही हे अनलिमिटेड आसा म्हळ्यार कृष्ण कशी अनलिमिटेड आसा हे दाखयत आसता. नो डाऊट हे युद्ध अजून जालेलं ना पण अर्जुन हे पळयत आसा की सगळे जे आसा ते अगोर 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 कसं जातलें कृष्णाक जावन जे आसा ते समाविष्ट जाता. अर्जुनान कसं पळयलें ते रियलायझेशन सांगता आसता. I have said na in 11.15 to 19 कसं असं this 6 shlokas shows realization of Arjuna. हे तागेल रियलायझेशन आसा. ओके. एक्चुअली कृष्ण वय अर्जुनाक म्हळ्यार तांणी ऑलरेडी म्हळ्यार तांगेलें डिस्ट्रक्शन ऑलरेडी जाल्ला तशें दाखयता. करेक्ट 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 तशें करून तूं बरें निमित्त ते करेक्ट सुरवातीक सांगता ना हांव सगळ्यांक ऑलरेडी मारिल्लें आसा तूं निमित्त मात्र जा. करेक्ट हे सांगिल्लें आसा. कारण अर्जुन जे आसा ते युद्ध करचा रेडी नाशिल्लो तो मस्त कसं हे दिसता रिजन ते आमी पळयलें सुरवातीक.
वही प्रभुजी धन्यवाद हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण आणि कोणाक कसले क्वेश्चन्स की तुम्ही आलोचन करा